मागीर मोगाच्या भावन भयणीनो आमी पळयता जेजू सांगता की हें कश्ट मरण हें आसूंकूच जाय आसलें आनी प्रवाद्यांनी आनी स्तोत्रां मदें जें बरयल्लें आसा तें खरें जावन येवंकूच जाय आसलें आनी हें ताणें जेजून जेन्ना तो आपलें मिसांव परगट करतालो तेन्ना देखून ताणें आपल्या शिश्यांक सांगलोलें तेन्ना ताणें मानून घेवंक ना आनी आज देखून आज जेजू तेंच सांगता की पुनर्जन्मपण जातलें जाल्यार पयलें कश्ट मरण आसूंकूच जाय आनी तातूंतल्यानूच तें सासणीक जिवीत मेळटा आनी आमकां सोडून मेळटा हें जेजू तांकां हे प्रवाद्यांच्या शिकवणी सुमूर्तींत आसा आनी स्तोत्रां मदीं आसा तें तांकां स्पश्ट करून सांगता. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान आमी घेवंक जाता म्हणल्यार जेजू आपल्या शिसांक एक मिसांव दिता तें म्हणल्यार तो म्हणटा तो सगळें सांगले उपरांत तो म्हणटा तुमी हाचे गवाय म्हणजे कितें आमी आमच्या जिवितांतल्यान पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दुसऱ्यांक गवाय कशें आमी दाखोवंक जाय आमी दुसऱ्यांक गवाय जावंक जाय जेजूचे गवाय जावंक आमकां आपयल्ले आसात.